हॅलो माय फ्रेंड्स एंड माय फॉलोवर्स. हांव सुभाष वेलुस्कर. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी खुबदां म्हाजे व्हिडियो पळयता आनी बरे कमेंट्स करता. ते पळोवन आयकोन म्हाका बरें दिसता आनी मातशी जिवाक एक उर्बा मेळटा. कारण आयकोन केन्ना नॅगेटिव्ह कमेंट्स केन्ना चडशे म्हाका येयना, कळ्ळें न्हू. आनी थोडे कमेंट्स अशे येता, थोडे कितें म्हणटा, अरे सुभाष तूं पयलो सगळे कॉमेडी व्हिडियो करतालो मरे म्हणटा. म्हणजे म्हाका तितून सगळे चडशे म्हाजे कॉमेडी व्हिडियोज आसा. आनी म्हणटा हे पॉलिटिक्सान कित्याक रे, हे कितें हेंचेर कित्याक हे करता रे, जावं हे घाणीन कित्याक पडटा काय म्हणटा हे पॉलिटिक्सान. तूं आसलो बरो कॉमेडी करता तेंच कर. पूण कितें आसता केन्ना केन्ना न्हू कोणे ना कोणे फुडें सरपाकूच जाय, की पळोवपाकूय जायना, आयकपाकूय जायना. थोड्यो गजाली अश्यो आसता की त्रास जाता जिवाक. आनी हेंय जर आमी करिना, जर हेजेर उलयना, कळ्ळें न्हू, जाल्यार संवसारान येवन फायदो कितें आमचो मनशाचो. खंय अन्याय जाता तेजेर तर उलोवंक पावना जाल्यार हेका अर्थूच ना. तर आतां आयज हांव मातसो तो सामुएल ब्रागांचा खातीर उलोवपाक येयला. कारण आजून तेका बाबड्याक जस्टीस मेळोंक ना, न्याय मेळोंक ना तेका. आनी कित्याक तेका आजून मेळोंक ना न्याय? कारण ही गजाल जेन्ना पुलिसा कडेन पावता आनी जे गजालीन थोडे पुलीस इनवॉल्व आसता, ह्यो गजाली आनी ह्यो ज्यो कितें आसता पळय ह्यो आनी फुडें वचत ना, हे थंयच गुता, थंयच दामून काबार जाता. हिंकां न्याय मेळना. आतां तुमी म्हणटाले कितें, राव थोडे लोक कितें म्हणटा, कोणें तो व्हिडियो काडला तेजेर आनी तो व्हायरल केला, तो कल्प्रीट म्हणटा, तेका लागून तें अशें जालां म्हणटा. पूण पळोवपाक गेल्यार तेणें एक आपली ड्युटी कशी केली. कोण कचरो उडयता हें करता, आमी केन्ना केन्ना हें जाता, कोण दारान कचरो उडयता हें करता, आयज धरया कोण तो पळोवया अशें म्हणून तेणें व्हिडियो काडला. पूण खुबशे लोकूय उडोवन गेला, तेणें तिंकांय धरपाक जाय आसलें, पूण मेळो पावडो हो तिंकां. ओके. आनी तो जर कचरो परत रिटर्न घेवन गेल्लो जाल्यार एखादर तो व्हिडियो व्हायरल करचो नासलो. तेणें तेका सॉरी म्हटलें, पूण त्या कचरो घेवन वचोंक ना म्हणून तो व्हायरल जालो आसतलो. पूण तेकाय धरून हाडपाक जाय, तेजेरूय इन्क्वायरी जावंकूच जाय. पूण आजून तेका हाडूंक ना. कित्याक हांव नको, तो कोणाचो मनीस आनी तेजेर कोणाचो हात आसा तें हांव नको. पूण सद्याक हांव जाल्यार म्हणटा तोय न्हू कल्प्रीट आनी म्युन्सिपाल्टी न्हू, मेन कल्प्रीट म्हणटा ते गजाली म्हणटा ते पुलीस. हे पुलीस पळय इतले हे खतरनाक आनी डेंजर आसता न्हू, हे डोयडी रे पुलीस. नाल्यार एक आनी दोन गजाली न्हू, तर गोंयान पळय इतले घोडामोडी जाल्या केन्ना आसान कितली आतां चालू आसा पळय हे पुलीस. हेतून पुलीसूय कितें क्रायम करीत न्हू, जावं तिंचो कितें इनवॉल्वमेंट आसत न्हू, जाल्यार एक गजाली अश्योच पालयता. एक आनी दोन सांगना, ते सिद्धी नायकाची केस पळय ती CCTVच्या आख्खो रेकॉर्ड काबार नात, काय मेळत ना. मागीर तो एडवोक म्हूण जावं तो जस्टर म्हूण, अरे कितल्यो रे अश्यो गजाली. जावं आमचो डॉक्टर केतन भाटीकाराची, हुंयच्यान मागीर काय गजाल फुडें वचत ना. कारण जेन्ना पावरफूल मनशाचो हितून हात आसता तेन्ना ह्यो गजाली अश्योच जाता. म्हाका एक सांग, तेणें जीव दिवपाक तेणें सुसायड केलो, कित्याक लागून केलो? तेका एक रिजन आसा. त्या भुरग्याक न्हू ह्या पुलिसांनी बरो टॉर्चर केला, सामको तेजें हॅरेसमेंट केला. तेका सांगपाचें म्हणल्यार तेका इतलो ह्युमिलेट केला की तेजी जीव दिवपाची पाळी येयली. एक तर तेका पयले दीस व्हरोन तेंच्यांनी 8 दीस दवरलो, 8 वरां दवरलो. तेका भितर मारलाय आसतलो, पुलीस नात म्हणटले. आनी CCTV रिकॉर्ड काडूंक वचत जाल्यार ते आपले कितें करपाचें आहा ते करतलेच. आनी ते CCTV आसा ती केन्ना मारपाक ना. त्या खंयच्या कोनशांनी व्हरोन खूब कोनशी आसता ती आमी जाणा, कळ्ळें न्हू. तेका ते खंय तरी व्हरोन तेका बरो थापटायला, कितें मारला, हांगा मूठ बीन मारल्या तेजेर. तो सांगतलो कसो घरच्यांक? भायर येवन सुद्दां सांगपाक तो कितें धाकटो भुरगो न्हू, मामी म्हाका मारला म्हणून. दादल्यांक मातशें एक इगो आसता, जावं एक लज दिसता सांगपाक आपणाक मारलो म्हणून. आतां मारला म्हणून सांगपाकूय तो हे जातलो, कित्याक कारण तिंकां दूख जातलें, भयणीक आवयक आयकोन मारला म्हणून ते हेतून तो बाबडो ओगी रावलो. आनी तेका वयल्यान सांगता आनीक 5 दीस येवपाक जाय एटेंडन्स लावपाक. तो कितें क्रायम केल्यार तेणें? एक तर ही केस पुलिशेन पावोंकूच जायना. ही कसली केस? अरे गार्बेज उडयला ही म्युन्सिपाल्टीन पळोवन घेवपाची, जावं पंचायतीन तिंकां पडटा कोण गार्बेज उडयला, कितें केला. ही क्रायम न्हू. तेका व्हरोन दवरपाक, तेका भिवपाक आनी तेका भितर व्हरोन मारपाक. तुमी नात म्हणटले, मारूकूच ना म्हणटले. मारूकूच नासले न्हू जाल्यार पोस्टमॉर्टम रोखडो रिपोर्ट दितले आसले तुमी. दिवपाक इतलो टायम काडटा, फॉरेन्सीक रिपोर्टूय दिना. आनी तुमचो तो हेड आहा, सरदार आहा पळय, तो डिपार्टमेंट सांबाळटा पळय, कोण होम मिनिस्टर,
ते काय पडलेलं ना, तेका सदांचें जाला. कारण तो तुमकां वाचयता, तुमी जाणा, आनी तुमीय तेका वाचयता जेन्ना तेका गरज आसता. कोण स्ट्रायक करता, कोण आनी कोण फुडें सरता, कोण तेज्या अगेन्स्ट उलयता, तेन्ना पुलीस तिंकां लाठी चार्ज करता, बेकडायता, फाटीं काडटात. आमचो सर विरेश बोरकाराक कसो ओडीत काडलो बाळो कसो, ते भाशेन बीन पुलीस करता म्हणून तेका ते हेंच्या टायमार तो हिंकां वाचयता आनी तेज्या टायमार तो हिंकां शुगा म्हणटा, हे मागीर जाय आपणाक जाय ते करता. हे अशें चल्लेलें आसा. ही एक केस न्हू, कितले इन्सिडेंट जाले रे. हां, कितले हे जाता. जे भाशेन हांगा चॅक पोस्टाचेर पुलीस गाडयो सोडटाना कोणाक बेश्टेच हे करता, हॅरेसमेंट करता. कोणा कडेन 500, 200, 100 ना जाल्यार 50, 20 सुद्दां रुपया घेवन सोडलेले आसा नाल्यार बेश्टे आडोवन दवरता. ते भाशेन हे पुलीस न्हू, पुलीस डिपार्टमेंटान रावता हे करून सामके हे शिकारी कशें रावता पळय. कोण येता काय म्हणून बोकडो आनी ताका दिसत न्हू कोणी भाशेन येता, हो पासो हो डिसेंट जावं हो कोण ना, हेज्या फाटल्यान कोणाचो हात ना, सपोर्ट ना, हो सिंपल मनीस, तिंकां चड बेकडायता. तिंचे म्हणून खूब भाशेच्यो जाती आसताय पुलिसांच्यो, 2-3 भाशेच्यो. कश्यो थोडे कितें करता, जेन्ना भितर कोणी येयलो न्हू, तांकां जर कळ्ळें न्हू अशें जाला, कोण ना हेज्या फाटल्यान, आनी तांकां आजून कांय पडोंक ना, तिंकां संवय जाल्या. असली भानगडी जाल्यो न्हू, कितें गजाली जाल्यो, खंय झगडी जाली, बारीक मारामारी जाली, जावं कोणाचें कितें जालें, जावं चेडवाचो मॅटर जावं कितेंय जालें, आनी कोणें कंप्लेन केली, कितें केली, आनी तेन्ना भितर सरतात न्हू, तिंच्या ते बॉल्सान 10,000 बीन तरी पडोंकूच जाय. पयलीं एक आसले 20 वर्सां पयलीं बीन 5,000 म्हटल्यार तिंचो हे आसलो हफ्तो, कोणी भितर येता म्हणजे ते हात लायना, ते हात लावपाक सुद्दां चार्ज करता. ते कळ्ळें तुका न्हू. जर भाशेन तांकां ते दिलें कोणें 10,000, बाबा म्हाजो मनीस, ताका हात लावनाका, ते कॉन्स्टेबला कडच्यान साहेबाक वयता. साहेब मागीर कॉन्स्टेबलाक तितलो एक वता दिता, 4,000 आपूण धरतालो. तसल्यो खबरी आसल्यो आदी. आतां ते 10चे म्हाका दिसता 15-20 पावला, तर हिंकां तेजें कांय पावना म्हणून ताका भितर व्हरून कोणशाक व्हरून तेंच्यानी तापटायला, ताका मारला, हांगा बीन मारला ताका, मार लागला ताका. म्हणजे हो मार कित्याक, तुका फाल्यां परत येवंक जाय आनी 5 दीस येवंक जाय. आनी फाल्यां येताना तरी पयशे घेवन वता, पयलेच सेटींग कर, नाल्यार तुका आनीक मार आहा, हे आहा. आनी ते लोजयेन आनी तो भिरांत येन आनी हे पाळत तेणें तो आपलो जीव दिलो. ह्यो गजाली पुलिसांच्यो. कित्याक हे पुलिसांचे एक्सपिरियन्स म्हाका मेळ्ळे आहा, हांवें घेतलेले, हांवें पळयल्ले आहा. कळ्ळें न्हू. थोडे पुलीस कितें करता, बायलांक सुद्दां मारता भितर, दादले. एक गजाल म्हाज्या फुड्यान जाली आदी 20 वर्सां पयलीं. कळ्ळें न्हू. तो म्हाजो असोच वळखीचो आसलो. एक बायलेक तेणें कोनशाक गेल्या आनी 4-5 तिजे कावन्सिलर मारले तापटा बायलेचेर. बायलेचेर. आनी तिजे फुड्यान एक लेडीज कॉन्स्टेबल आसा आनी तिच्या उजीत तेणें मारला आनी ते लेडीज कॉन्स्टेबलान मारूंक ना. आनी हांवें ताका विचारलें मागीर, तो मेळ्ळो मास्टर म्हाका, कितें म्हणले दादल्यांनी मारपाचें रे काय दिसतालें बायलांक. ते म्हणले बायलांनी मारपाचें. तो म्हाका कितें सांगता जाणा तूं, हे बायलांक म्हणटा बायलांचो मार लागता काय म्हणटा, बायलांक असलो हात आहा काय म्हणटा, तिंका दादल्यांचोच मार म्हणटा. ते बायलांचो मार लागना म्हणटा तिंकां, म्हणून ते दादल्यान मारप. ती चोरी एक कितें सांपडली, आनी एकदां ती चोरी एक कितें येयल्ली आनी सेकेंड टायम ती येयल्या म्हणून तिका ही भिरांत पडोंक जाय दादल्यांचो हात म्हणून. अशें चल्लेलें आहा. हें तुमकां आतां एग्जाम्पल दिलां हांवें. अशे पुलीस रावता. थोडे पुलीस अशेंय आहा, हांव सगळे पुलीस म्हणना, सगळे पुलीस हे चोर आनी हे फोटींग नागवणे म्हणना. थोडे चडशे पुलीस असली कामां करता, पूण थोडे 1-2 जाण आसताय बरे आसता, ना म्हणना तुका हांव. थोडे अशें आहा की तुमकां पयशे कितें दिले न्हू जाल्यार ते तुका मारताय. बाबा हो म्हाजो दुस्मान, ताका मातसो आनीक शेपल्या घे, तुका 10,000 जावं वयल्यान मिनिस्टरा पेशला बेश्टे मारताय. तो ना. थोडे असले आहा घरा बायलेचो राग काडटा, जावं वयल्यान साहेबान तापयल्लो आहा जाल्यार कोण भितर सरतात बोकडाचेर ठा करून मारता. तांकां कांय न्हू हें मारप म्हणल्यार. पुलिसांचें कांयच जायना म्हणजे जाणा. कोण पुलिसाचेर केन्ना कंप्लेन केला, आपणाक मारला, कितें जाला केन्ना पुलिसांचें, जिते सुद्दां मारून भितर लॉकअपान कितें जाला तेंचें जावन सस्पेंड जाता. ते जाणा सस्पेंड जाले 4 म्हयन्यान परत येता. टर्मिनेट केन्ना जाता, कोण टर्मिनेट करता ना. ते तिंचे इतले तिंकां सादलां आनी तिंचे इतले हे जाल्यार मनमानी करता पुलीस न्हू. पुलीस खरें म्हणल्यार इतले गुंड जाला, ते वर्शी आमकां राखोंक आमकां हेच दिवपाक आसूंक जाय. कारण तिंचो तो वयर हेड आहा न्हू, तोच पयलीं दयडिरो फटकिरो मनीस. तो जेन्ना सांगता मिडियाक, कोणी मिडिया विचारता बाबा कितें जालां, ना चवकशी चालू आसा, ती स्टडी चालू आसा. म्हणजे कितें अशें म्हटलें म्हणजे तेजे पडले पार्ट ते केसीचे. तो असो सांगून दवरता, कित्याक तुका ते 8 दीस 10 दीस मागीर ते जाणा लोकांचो पावरूय मातसो जाम पडटलो. कोण स्ट्रायक करता, कोण आवाज करता, मागीर ते लूज पडटा. ते कॅन्डल लायट तेंचो हे आसता पळय प्रोटेस्ट आसा, तोय मागीर फाटीं सरता. तो जाणा हे 2 दिसाची खबऱ्यो सगल्यांक अशेंच सांगना. तुका थोडी तरी लज हे कर रे. तूं गोंयचो राजा मरे, तुवें गोंय राखूंक जाय, गोंयचो तुवें न्याय दिवंक जाय मरे लोकांक. सगळे केसी तुजे कडेन येता तेच सांगता तूं ना. चवकशी चालू आहा, चवकशी कितले लोक मरोन गेले रे.
जेन्ना तुजो कोण घरचो मरतलो न्हू फॅमिलींतलो बीन जावं अशें जावन कितेंच जावन कळ्ळें न्हू तेन्ना तुका दूख जातलें. हांव लोकां कडेनूय मागता हिंचें कांय कोण करूंक शकना. हिंकां फक्त तुमचो श्राप दिया, सापूच सोडा की तुमच्या लोकांक तुमच्या फॅमिलीक अशेंच केन्ना कितें जावं मागीर तुमकां कळटलें दूख कितें तें आपलो मनीस कसो वयता. दुसऱ्यांचें कोण मेलो म्हणून अशेंच परवा ना. आनी ते मिडियाय कितें रे घाला मरे क्वेश्चन करा मरे तिंका क्रॉस क्वेश्चन करा मरे विचारा मरे तिंका. व्हडले पावराचेर आनी व्हडले हे आसले म्हणून मिनिस्टर घे तिंका वयल्यान सर करून फाटल्यान धांवता तुमी भियोन तिंका दिसाना सारकें. तुका परत जाप विचारूंक वचा. तूं काल सांगतालो चालू हे जातलें आनी आतां कित्याक दिवंक ना अजून पोस्टमॉर्टम, कित्याक पुलिसांनी ताका 271 ताका सेक्शन कित्याक लायलें तें ताका लागता. ते इन्कम टॅक्साचें मरे पेनल्टी पे करूंक जालें सेक्शन 271. खंयचें कांयचें काय लाव कायदो बिदो कांय नको पुलीस हिंकां कांय ना. हिंकां पयलीं सस्पेंड करा मरे. हे जेन्ना आसो ते पोस्टाची केस फुडें वाडचीच ना. हिंकां पयलीं सस्पेंड करा मागीर फुडें केस करा. तेज्यान जायना आनी हे मिडियाक तुमकां विचारूंक येना. बाकीच्यांक हांव खुबदां पळयता मिडिया आमचे रिपोर्टर बाकीच्या व्हडले कोण सर म्हणटा कोण पावराचे चोर आसूं ते फोटींग आसूं ते फ्रॉड आसूं ते देवाचेर हात धरून विकून येयल्ले आहा तिंका सर म्हणटा आनी कोणाक बावडे सर म्हणपाचें आनी सर म्हणत ना. जे कोण बावडे गोंया खातीर झगडटा दिसात मरता हे दिसाक हांगा 15-20 लाख कमिशनां घेता. खंयची रेस्टोरंटां खंयची हॉटेलां हेंचे चालूच आसता. हिंगा पयशे जोडून बिडून आनी चोरयो करता गोंय हान काबार तिंका सर म्हणटा. सर विरेश बोरकाराक केन्ना तुमी सर म्हटला रे. मिडियाक विचारता ए विरेश हेजें कितें रे ए विरेश तेजें कितें जातलें हेजें विरेश कितें तो बोल्सांतलो तेका तो जावं कोणीय आसूं शंकर पोटजी आसूं रामा काणकोणकर आसूं बाय ते आमचे प्रतिमा आसूं. अरे हिंकां खरें म्हणल्यार सर मॅडम हिंकां म्हणपाचो हिंकां रिस्पेक्ट दिवपाचो. हेंचे कडेन पयशे ना म्हणून कित्याक हेंचे पावर ना म्हणून हिंकां हें करनाका. नाम से कोई बडा नहीं होता काम से बडा होता है. हिंची कामां पळय रे कसली ती दळडी हिंची कर्तुबा पळय रे तिंका सर म्हणटा तुमी. जितले आहा ते पॉलिटिशियन हिंकां सर म्हणपाचें कोणाक थोडे आसता तिंका म्हणपाचें खरें कोण आहा ना न्हू. पूण पळोवंक गेल्यार पळया मरे कोणूच फुडें सरता असले कामाक. ते कारापुरीचे लोक मरता मरे ती सर्वंट कोणाक पडलेले आहा रे हिंकां पॉलिटिशियनाक बाकीच्यांक तिंका तुमी सर म्हणटा आनी ते कोण दिसभर पाडे ते लोकां खातीर खंय वावुरता खरें मनाचेर वावुरता तिंका खरें रिस्पेक्ट तिंका तुमी ना हें करना मत तुमी. कांय जावपाचें ना. इतलें सांगता एक केसी कांय जावपाचें ना. एका कोणूच कांयच मेळपाचें ना. ही केस अशीच कुसोन काबार तेजी भशेन जाल्या न्हू हेका न्याय मेळपाचो ना. जो पर्यंत हे आमचे पळय गोंय चलयतात असले फोटींग मनीस आनी फ्रॉड मनीस आहा न्हू फकत हें करून पोटां भरून आख्खे प्रॉपर्टी आनी एकठांय करून आनी हें करून दवरपी मनीस हिंगा दुसऱ्यांचे मात पडले ना लोकांचे. आतां एक चोरून हांव फुडले इलेक्शनाची तयारी बीन करता न्हू ते जर मनीस जो पर्यंत हेजेर आसा कांयच जावचें ना. आनी हांगा सुद्दां तुमी भाशेन एक केस घेवन आनी खंय गेले कोर्टान सुप्रीम कोर्टान सुद्दां गेले आनी सुद्दां खंय गेले वयर सुद्दां गेले गव्हर्नरा कडेन जावं प्रेजिडेंटा कडेन कांय जावपाचें ना. सगळे वयर सुद्दां आहा ते तिंचेच मनीस कळ्ळें न्हू. सगळें कांयच जावपाचें ना लोकांक. हिंकां एकूच हिंकां फकत श्राप सोडपाचो. श्रापांनी तरी हिंकां जावनी कितें मागीर कळटलें हिंकां आनी हिंकां बरें हेतून आनी कांय जावपाचें हिंचे कडेन आमी झगडोंक शकना. हिंकां सगळ्या लोकांक मेळून श्रापूच सोडपाचो. आख्ख्या श्राप बाकी काबार जाय फॅमिलीच काबार जाय म्हणून श्राप सोडपाचो. कारण की फॅमिलीकूय कित्याक म्हणटा ही फॅमिली तिंका सांगना सुद्दां बाबा कितें तुमी आसतना लोकांक न्याय दिया मरे. तूं असो लोकांक केरलेस करता जातलें करतले चौकशी जाल्यार अशी केसी दामून तुमकां खबर ना. तुमी मनाचेर हात धरून सांगा रे तुमी कितल्यो अशे केसी काबार केल्या रे तुमीच सगळे प्रूफ काबार करून उडयता मरे तुमी. ते CCTV आसूं जावं पोस्टमॉर्टम आसूं कितें सगळें तुमकां जाय तशें मरे कितें रे चल्लां हांगा नाल्यार वयर तरी पावून तुमकां जाप दिवंक जाय जे तुमी करता पळय ते. पोस्टमॉर्टम मागत जाल्यार तो सुद्दां सारको मेळना आनी ते टायमार मेळना आनी दिना कसले ना कसले कितें ना कितें काणयो सांगून ते बेश्टे टायम मातसो डिले करीत आसता. जितलो डिले जाता तितलो तिंकां बऱ्याक तो प्रूफ काबार करपाक. पयलीं सांगताले ते एअर गनान मेला म्हणून तो एअर गनान तेणें हें केलां म्हणून शूट. एअर गनान केन्ना मनीस मरता एअर गनान हांगा कोंबयो मरना. एअर गनान हांगा कोंबयो मरना फकत एअर गनान मरता बोकी आनी बारीक चानी आनी कितें बारीक शेवणी मरत. कोणाक सांगता हे काणयो आनी कितें हें नाका जाल्लें. तुमकां जाय तशें तुमी हें करता चेंज करता तुमचो स्टेटमेंट आनी लोकांक उल्लू करता. कितले ते पळय करतले तुमी. हिंचे कडेन तुमकां आन्सर सांगूंक जायना जाल्यार तुमचो कोण हेड इंचार्ज आसा तेणें तरी फुडें येवन सांगपाक जाय न्हू. आन्सरात ना मरे तुमचे कडेन लजूय दिसना रे. फटींग उलयता आनी धांवता ते तुमी कितें क्वेश्चन करीत जाल्यार हातक्यान
घातकी जाय रे घातकी जायनाकात घातकी मरे तुम्ही सगळे पाड घातला मरे